तुझ्या भाव भयणीनो, फाटल्या दिसांनी जेन्ना गोंयांत एलिसांवां जालीं तेन्ना आमी हेंय उतर आयकलां, बाय इलेक्शन्स. ही म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां चलता आसतना जायत्या पंचायतींनी बाय इलेक्शन जालीं. आमचे चिखलेचे पंचायतीन वॉर्ड नंबर 2 हांगासर बाय इलेक्शन जालीं. आनी बाय इलेक्शन म्हणटा तें कित्याक? पयलीं जो कोण वेंचून काडलेलो तो आतां ना त्या जाग्यार. ह्या पासत ताचे सुवातेर दुसऱ्यान येवपाक जाय. ह्या पासत बाय इलेक्शन्स जातात. आनी बाय इलेक्शन्स करून आमी आमकां जाय ताका आनीक एकल्याक वेंचून काडले. ही वेंचणूक फकत मनशांची काय जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता फकत मनशांची न्हय. कित्याक मनीस जें कितें करपाक येवजण करताले, भोव करून नाड बुद्द्यो ज्यो केल्ल्यो त्यो घडये पयस जाल्यो आनी देवान आपलो हात घालून आपणाक जाय ते भाशेनूय केलें. आयच्या दिसाक आमी परब मनयता बाग्योन मातायास धर्मदूत. बाय इलेक्शन कशें म्हणूंक जायना, कित्याक फकत मनशाचें काम न्हय, पूण त्याच बरोबर एक बाय इलेक्शनूच कशें. कित्याक जुदास जो 12 मदें जेजून वेंचून काडलेलो, जेजून आपणाक 12 जाण वेंचून काडलेले. कित्याक इस्रायलाची 12 कुळां आसात आनी ह्या प्रमाणे 12 आपोस्तल जेजून आपणाक जाय ते वेंचून काडलेले. तातूंतलो एकलो जुदास, जशें आयच्या पयल्या वाचपान बाग्योन पेद्रू हे परजे कडेन उलोवन सांगता, तो वेंचून काडलेलो, ताणें घात घेतलो आनी जेजूक विकून दिवपाक तो भागीदार जालो. तो जेन्ना ह्या वायटान भागीदार जाला तेन्ना पवित्र पुस्तका प्रमाणे जें कितें ताका फावो आसलें तें ताका मेळ्ळें. ताचें घट्टान जालें, ताचें नांव उरोंक ना, ताचो आनी जागो ह्या आपोस्तलां मदें वेंचून काडलेल्या मदें उरोंक ना. हाचो उगडास करून बाग्योन पेद्रू हें बाय इलेक्शन कित्याक तें सांगता. जाल्यार ह्या 12 जाणांची सुवात सांबाळून दवरूंक 12 कुळां, जेजून 12 जाण वेंचून काडलेले ताचे सुवातेर आनीक एकलो. आनी ताचे सुवातेर आनीक एकलो म्हणटा तेन्ना आमकां जाय तसो न्हू, ताका क्रायटेरिया आहा, ताका एलिजिबिलिटी आहा. आनी एलिजिबिलिटी ही की आमचे बरोबर ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत ताणें वांटो घेतलेलो आसूंक जाय. भोव करून पुनर्जीवनपणाचो तो साक्षी आसूंक जाय. आनी जें कितें ताणें पळयलां, अणभवलां, त्याच जेजू क्रिस्ताक ताणें परगटूंक जाय. आनी हें करूंक 2 जाणांक वेंचून काडलेले, एक बारसबास आनी दुसरो मातायास. भाव भयणीनो, हांगासर मनीसूय भितर सरलो आनी ताणें पद्दत जी वापरली ह्या आपोस्तलाक वेंचून काडूंक ती आमी पळयता. सोडती घालून तांकां वेंचून काडले. 2 जाण आसले, 2गां मदलो कोणाक वेंचून काडपाचो? सोडती घालप म्हणल्यार हें मनशाचें काम, जे भाशेन मनीस वेंचून काडटात. आनीक हे जुदेव लोक जे आसलेले त्या काळार तांची पद्दत तसली आसली, वेंचून काडप, सोडती घालप. म्हणटच हें जाता आसतना खेरीत गरजेचें पवित्र आत्म्याच्या देण्याक तांणी उलो मारलो आनी देवाची प्रेरणा घेवन देवाक जाय ती देवाची खुशी करून हें मागणें केल्या उपरांत तांणी ह्यो सोडती घाल्यो. आनी तातूंत मातायास धर्मदूत कसो वेंचून आयलो. पवित्र पुस्तक मातायासाच्या वावरा विशीं आमकां चडशें सांगना, पूण तोय रोग साक्षी जावन मेलो. जेजू पासत ताचोय जीव काडलो. देखून आयज ही तांबडी आंगवस्त्रां आमी न्हेसता हे मिसाचे भेटेक. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज पासून वावर जो आसा तो फुडें वचत आसा. हो वावर करता आसतना जायते जाण आमचे मदलीं ना जातात. वावर करतात ते ना जातात, पूण कोणूय ना जालो जाल्यार वावर बंद जायना. जायते फावटी आमी कोंकणींतल्यान म्हणटा, मेल्ल्या फाटल्यान कोण मरना. ताचे सुवातेर आनीक कोण येता आनी हो वावर करता. घडये तेच भाशेन न्हय, तूं करतलो तेच भाशेन घडये सगळ्यांच्यान जायना, पूण जो कोण तुजे सुवातेर येता तोय हो वावर करतलो. घडये तुज्याहून चड वा तुज्याहून थोडो तें गरजेचें न्हय, पूण हो वावर जो आसा, जो फुडें वचूंक जाय तो फुडें वचत रावता. आनी जे कोण पुरते न्हय ह्या वावराक
जायते फावटी देव तांकां आपणाक जायते भाशेन कुशीन काडटा. जायते फावटी तांचो वावर सोंपलो, तांणी आपणाक जें काम दिल्लें तें सोंपयलें, आतां ताका व्हरता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां खेरीत भाशेन हो संदेश दिता, म्हज्या मोगान रावात. हांवें तुमकां विचून काडल्यात, आनी विचून काडल्यात जाल्यार म्हज्या मोगान विचून काडल्यात. भाव भयणीनो, आयज जी परिस्थिती आमची जाल्ली आसा, आयज जें कितें आमचे भोंवतणी आमी पळयता घडये आमचे मदलीं जायतीं जाणां बोवाळ मारतात. आमकां आमचो मुखेल मंत्री आसा तो नाका, काडून उडय ताका. आरोग्य मंत्री आसा, हेल्थ मिनिस्टर आसा तो नाका, काडून उडय ताका. आनी जायतीं जाणां आमचे मदलीं भावार्थी जीं आसात तीं म्हणटात, देव कित्याक पळयता हें सगलें. आमच्या देशान जे प्रमाणीक नागरीक आसात आयज बोवाळ मारपाक लागलेले आसात. प्रायम मिनिस्टर रिझायन हॅशटॅग्स घालपाक लागलेले आसात सोशल मिडियाचेर. जाल्यार ही रेजिग्नेशन्स घडये आयज ही फॉर्जा मागता, मनीस मागता. आनी त्याच बरोबर हो प्रश्नय करता, देव कित्याक आजून पासून पळयना, देव कित्याक तांकां खाला उडयना, देव कित्याक तांकां पनिशमेंट दिना. भाव भयणीनो, मनशांच्यो वाटो देवाच्यो न्हय, आनी देवाच्यो वाटो जायते फावटी आमकां समजना. देवाचो वेळ आसा, देवाचो वेळ ना अशें न्हय, सगलें आसा तशेंच उरतलें अशें न्हय. पूण जो कोण जरी तर फावो ते परी आपलें काम करिना, वो आपणाक दिल्ली जुट्टी फावो ते परी चलयना, वो आडगां करता, वो घात करता, म्हणटच जेजून जरी तर आमकां विचून काडल्यान जण एकल्याक ह्या सगल्या वातावरणान ताच्या मोगान रावूं, जाल्यार हें एक व्हड भाग. आनी ही वेचणूक जो कोण मानून घेता तो सुभागी अशें आमच्यान म्हणूं येता. तर एक कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. होच जेजू ह्या आतां आल्तारार येता, आनीक एक फावटी आमकां जण एकल्याक आपल्या जेवणान वांटो दिता, आनी आमकां आनीक एक फावटी विचून काडटा आपल्या मोगान रावूंक. तर ही वेचणूक मानून घेवन हे भेटेन आमी वांटो घेवया.